दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें जेजू दोंगरार वेता आनी आख्खी रात ताणें मागण्यान सारली अशें सान लोक म्हणटा। आनी उपरांत दीस उजवाडतच तो सकला देंवून येता, आपल्या शिसांक आपयता आनी शिसां मदल्या 12 जाणांक तो विंचून काडटा। जेजूचे शीस जायते आसले पूण 12 जाणांक कित्याक? जुदेवा मदें 12 पंगड आसले। जाकोब ताका मागीर इस्रायल म्हूण देवान नांव दिलें, ताका 12 जण पूत। ह्या 12 जाणांचे संतत 12 पंगड। घडये हाका लागून जेजून 12 जाणांक विंचले जायत, पूण जेजून त्या 12 पंगडा प्रमाणे विंचून काडूंक ना, ताणें ताका जाय आसल्यांक विंचून काडले। आनी आमी जाणाव अंतले सगळेच म्हणल्यार जाता, एकलो मात सोडून घडये मातेव उरले सगळे शिकप नासले मनीस, थोडे खारवी नुस्तें धरपी मासली धरपी आनी उरले दुसरे वावर करपी। मातेव एकटो कर वसूलदार टॅक्स कलेक्टर म्हणटा ताका इल्लें शिकप आसलें। आतां जेजून असल्या साद्या मनशांक कित्याक विंचून काडले काय? त्या काळार शिकप नासले मनीस नासले, आसले, पूण सदांच देवाची येवजण अशी, तो आपूण व्हड म्हणप्यांक कुशीन दवरता आनी ल्हान आसल्यांक तो विंचून काडटा, वयर उबारता। मारिया पळया, नाजरेतांतली शिकप नासली चली, तिका देव आपली आवय जावंक विंचून काडटा। आनी जुजय तसलोच सुतार, हाताचो वावर करपी, ताका विंचून काडले। आनी अशें ते 12 जाणांक ताणें विंचून काडून तांकां ताणें पदवी दिली, पिडा गूण करची आनी आपली शिकोवण हेरांक दिवंक ताणें तांकां सांगलें।